Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. सर्वेस्पराचें उतर अमितायेच्या पुता जोनासाच्या कानार अशें सादलें. उठ आनी निनेवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी तांचें खोटेपण म्हजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सरूंक जोनासान तार्शिसाक पळून वचूंक चिंतलें. तर जोप्पाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्शिसाक वचपाचें एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्शिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत खोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुट्टाशें दिसतालें. तारवोटी भियेले आनी जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करूंक तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोनास सोकला तारवाच्या तोळांत गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदेन भरमेतालो. ताशेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घोडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वांचयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोरती घालुया. म्हणटच तांणी सोरती घाल्यो आनी सोर्त जोनासाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय थावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय? आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगळें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हेब्रेव. दर्या आनी प्रितूम रोचल्यांत त्या सर्वेस्पराक सर्गींच्या देवाक हांव भोसतां. हें आयकून तारवोटी भिरांतीन कांपले आनी तांणी म्हणलें, तर तुवें कितें केलाय? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलोलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दर्या आमकां थंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दर्या अदीक आनी अदीक उचांबळ जातालो. ताणें जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दर्यांत उडयात आनी तेन्ना दर्या तुमकां थंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवांक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलां अशें म्हाका दिसता. तोडीक पावूंक तांडेलांनी भार घेवन ताणलें, पूण सगळें निर्फळ, कित्याक दर्या तांकां अदीकूच उचांबळ जातालो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडून आमी मरूंक निर्मू नाका. ह्या निरोपराधी रोगताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केलाय. आनी जोनासाक धरून तांणी दर्यांत उडयलो आनी दर्या नव्यान थंड जालो. हें पळोवन ते सर्वेस्पराक भियेले आनी ताका एक योद्न
भेटयलो आनी आंगवण्यो केल्यो. जोनासाक गिळूंक सर्वेस्परान एक भोव व्हड मासली तयार केल्ली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती ते मासलेच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनासाक पोटांतलो वेळेर ओंकलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोळदीरपणांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलों. थंय हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. जबाब. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका फोंडांत दर्याच्या पोटांत शेवटिलोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट. तुजी ओसाड तुजी लारां म्हजे वयर वेतालीं तशीं वेतालीं. जबाब. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालों, तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलों? जबाब. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी जोडून गेलें म्हजें मागणें. जबाब. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. उद्गार. Soy Sarvespora, soy Sarvespora, soy, 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 soy. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy Sarvespora, soy Sarvespora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलोलें आसा? थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या धन्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय. तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो,
कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजाल्यातावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्यांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें कान घेवन ताका घाय पडोसोर मार घालो आनी ताका अर्दो मेलोसो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय बी दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सोबें पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकारांक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येतां तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलें शें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे थंय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ चुरचुरे दिसले. लूक 10:30 आनी 3. एप्रिलाच्या म्हयन्यान काश्मीर पहलगाम ह्या सोबीत शारान आतंकवादींनी धर्म विचारून जायत्यांचो जीव काडलो. जाल्यार दुसऱ्यांनी धर्म पळयनासतना जीव वांचयलो. आपल्या घरांत पासून आसरो दिलो. देवाचें उतर आमकां आयज म्हजो पेलो कोण ह्या विचाराक जेजू बऱ्या सामारियकाराचे वापारींतल्यान सांगून दिता. एक वाटसूर घायाळ जाल्ल्या मनशाक आदार दिवचे बदलेक एक यादनीक आनी लेवीत दुसरे वाटेन वेतात. पूण एक सामारियकार ताका चुरचुरता आनी खाणावळींत व्हरोन परामोस करता. जेजून आमकां नवी आज्ञा दिल्या. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. ह्या आधुनीक काळार रस्त्यार ओपसोयेक जोखमी किजिलां वो झगडीं जातात तेन्ना आमकां चुरचुरे दिसनात. आदार दिवंक पाटी, पूण मोबायलाचेर फोटो व्हिडिओ काडूंक फुडें सरतात. सुटकेचें पुस्तक 23:5 वळ सांगता. ताका पळोवन पाटी रावूं नाका. वचून ताका आदार दियात. पेल्याक आदार दिवंक सोयेक मेळटा तेन्ना ताचे चुरचुरे करून सेवा दिवपाचे हात फुडें काडूंक आदार करपाची पावलां मारुया. कित्याक बऱ्यो करण्यो करून आमी जियोवचे खातीर देवान आमकां रचल्यांत. एफेसकाराक पत्र 2:10. काकलुसार बापा,
पिडेंत निराशी कोश्टांत आसलोल्यांचे चुरचुरे करून तांची सेवा करूंक आमचें काळीज काकलुतीचें कोर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.